नमस्कार, आम्ही आयज आसात ते वयल्या बाजारान आणि आज सकाळी जे वादळ कशें जाल्ले तितूर खूबशे फोंड्या वाठारांनी अशी झाडां पडलेली आसा आणि जे फायर ब्रिगेडाची टीम आसा ती तेंच्यांनी एक ग्रूप केल्ले आसा आणि त्या प्रमाणे ते कॉलां अटेंड करीत आसा। आतांच आमकां कळोन येयला की फर्मागुडी, दुर्गाबाट तशें वयलो बाजार, शांतीनगर हांगासर झाडां पडून काही घरांचेर पडल्या तर काही रस्त्यांचेर झाडां पडल्या आणि त्या प्रमाणे आता हो जर कॉल पळयलो जाल्यार हांगासर एक झाड पडला ते खांब्याचेर पडला, वायरी तुटल्या। सो इलेक्ट्रिसिटीचे लोक हांगासर वर्कर्स हांगासर आसा, त्याच प्रमाणे तेंची मोबायल व्हॅन आसा, मोबायल व्हॅनीचे त्या सहाय्यान हे आता झाड ते ट्रीम करतात आणि त्या प्रमाणे जशें तेंचे कडेन जाता त्या प्रमाणे ते कॉल अटेंड करून जे लोकांक जी सुविधा दिवंक जाय, जे लायटी गेल्या जावं आनी कितें ती त्वरीत ते इवन ब्लॉक सुद्दां पडल्या खंय रस्त्यार ते रोखडोच क्लियर करपाचो प्रयत्न ते करीत आसा। मेन निरंकाल येयला, ढवळे येयला, मागीर वयर फर्मागुडी आसा आनी एक अपर बाजार आसा। तो सगळी झाडां पडपाचीच हे सगळी झाडां पडपाचीच आसा। सो हितूर मेजर बीन कितें कॉल आसा? मेजर तशें ना, मेजर आतां सद्या हे इलेक्ट्रिसिटी पोलाचेर उरला, ते क्रिटिकल अशें मातशें। सो तुमी डिवायड केल्या टीम तुमची? डिवायड केला आनी सगळ्यो गाडयो भायर आसा कॉलाक घालून, सगळ्यो कॉलाक आसा। सो एक टीम तुमची एक कवर करता? स्प्रेड केल्या। सो हे आतां केन्ना पडलेलें? हे सकाळी पडलेलें आनी ते हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची गाडयेन तेणी बरें हें करून आमकां सहकार करून ते क्रिनीर रावन आमी कट केलां। सो आतां कितलो वेळ वयतलो हे क्लियर जावपाक? जवळ जवळ 1 वर वयतलें आनी 1 वर। सो म्हाका दिसता आनीक पेंडींग कितें कॉलां आसा? पेंडींगूय आसा तुमकां? सो खुबशी अशी कंप्लेनी म्हणल्यार झाडांच्योच कंप्लेनी आहा। पुणेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।